राजधानी पणजेंतल्या लोकांक फाल्यांच्यान 3 दीस गरमेन घालोवचे पडटले, कित्याक तर वीज खात्यान फाल्यांच्यान 3 दीस पणजेंत शटडावन जाहीर केला। तातडीचे दुरुस्तेक लागून सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 मेरेन मळा आनी पाट्यावेल्या कांय वाठारांत लायट आसची ना। जून महिनो लागीं पावलो आनी जून म्हयन्यान येता तो पावस आनी ह्या पावस लागीं पावल्या ह्या फाटभुंयेचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक पावर शटडावन नोटीस जारी केल्या। ही पावर शटडावन नोटीस केन्नाच्यान आसा, खंय खंय आसा हे हांव तुमच्या फुड्यान अपडेट घेवन येयलेलें आसा। ही जी गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी शटडावन नोटीस काडल्या ती शटडावन नोटीस जावन आसा 29 मे ते 31 मे। 29, 30 आनी 31 अशे 3 दिसां खातीर पावर शटडावन नोटीस काडलेली आसा आनी सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर ही शटडावन आसतले। आता पणजे एरियेन, पणजे सिटी एरियेन हे शटडावन खंय खंय आसतले, खंयच्या दिसा आसतले हेची अपडेट हांव तुमच्या मुखार थोडक्यान दिता। 29 मे म्हटल्यार फाल्यां बुधवार दीस 29 मे दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 पर्यंत हे जे मेंटेनन्स वर्क जे आसा, जे मेंटेनन्स वर्क काडल्या ट्रान्सफॉर्मरांचे हे आसा ते म्हटल्यार मळा पणजे ह्या एरियेन आसा। ह्या एरियेन हेल्थवे हॉस्पिटल आसा मळ्यांतले, मागीर पिपल्स हायस्कूल आसा, हॉटेल पणजी इन आसा, हॉटेल विवा पणजी आसा, क्रीक कॅफे आसा, हॉटेल पॅराडायज इन, सुझुकी शोरूम, हॉटेल रिया, मळा वाडो आनी सरावंडींग जी एरिया आसा ह्या एरियेन 29 मे म्हणजेच फाल्यां हो पावर शटडावन आसतलो सकाळी 9:30 ते 2 ह्या दिसा। त्याच्या फुडल्या दिसा म्हणजे 30 मेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर जो शटडावन आसतलो ट्रान्सफॉर्मराच्या मेंटेनन्सा खातीर तो जावन आसा जयराम कॉम्प्लेक्सा कडेन जो ट्रान्सफॉर्मर आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम जावन आसा आनी ह्या एरियेन येवपी जयराम कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स येतले, गोविंद कामत हॉस्पिटल आसतले, NGPDAचे ऑफिस आसतले, सिनारी पेट्रोल पंप आसतलो आनी ते सायडीकली जी सरावंडींग एरिया आसा जी त्या ट्रान्सफॉर्मराक कनेक्टेड आसा तांकां 30 तारखेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर लायट आसची ना, पावर शटडावन आसतले। 31 मे 2024 म्हणजे तिसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळेचेर जे पावर शटडावन जे आसा ते पावर शटडावन जावन आसा ऑर्गेनीक वेस्ट प्लांट जो आसा पाट्यार थंय हे पावर शटडावन आसा। तितून KTC बस स्टँड येयलेले, हिरा पेट्रोल पंप येतलो आनी जी सरावंडींग एरिया आसा ह्यो एरिया ज्यो आसा ह्यो इफेक्टेड जातल्यो। तर 29 मे ते 31 मे 29, 30 आनी 31 मे ह्या तिनूय दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळान पणजे सिटी एरियेंतले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपाक लागून मेंटेनन्स वर्क लागून पावर शटडावन आसतले अशी नोटीस जी आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काडलेली आसा। अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।